म्हापशा गणेशपुरी वाठारात 2 तरणाट्यांचेर जाल्ल्या हल्ल्या प्रकरणात 3 दुबावित फरार आशिल्ले। तांकां बिरेस्तारा म्हापशा पुलिशेन अटक केले। उपरांत जेएमएफसी कोर्टांत जाल्ले सुनावणेत 6 दिसांची पुलीस बंदखण दिल्या। ह्या प्रकरणातलो एकलो दुबावित फरार आसा। म्हापशा पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। म्हापसा गणेशपुरी हांगासर 2 जाणांचे खुनी हल्ल्या प्रकरणात जो विक्टीम आसा अहमद देवडी आणि संदेश साळकर हाचेर जो 4 जाणांनी असॉल्ट केल्लो त्या संदर्भात म्हापसा पुलिसांनी फाटल्या दिसांनी 3 जाणांक अटक करून जेएमएफसी कोर्टात प्रोड्यूस केल्यानंतर तांकां 7 दिसांचो रिमांड दिलो। या केसीच्या संदर्भात आणि 3 जाण जे आशिल्ले एब्सकॉन्डिंग तांकां काल म्हापसा पुलिसांनी रातच्या वेळार या 3 जाणांक अरेस्ट करून आयज जेएमएफसी कोर्टात प्रोड्यूस केले आणि तांकां 6 दिसांचो पुलीस रिमांड दिल्लो आसा। या सगळ्या केसीन जो मेन अक्यूज आसा तो सध्या जो एक अक्यूज आसा तो एब्सकॉन्डिंग आसा। आता मेरेन म्हापसा पुलिसांनी 6 अक्यूजांक ह्या केसी फाटल्यान अरेस्ट केल्ले आसा। जशी अपडेट ह्या केसी फाटल्यान मेळत रावतली तशी अपडेट आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावयत रावतले। हांव गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा